योगी पुरुष सिद्धेश्वर म्हणून तो पयलीं आतां ज्या जाग्यार आमी जेवणाक बसले थंय तो पयलीं वास्तव्याक आसलो आनी आमचो एक पुर्वज ताका जेवण हाडून पावयतालो. पूण जेन्ना तेजे बायलेक कळ्ळें की हो जेवण कोणाक व्हरता म्हणून ती जेन्ना त्या पाटलाक करपाक येयली तेन्ना ताका कळ्ळें की कोण तुजे बायल पाटलाक करपाक आपल्या येयला. तो तेन्ना ताका सांगून अदृश्य जालो आनी सांगतना ताणें कितें सांगलें की आपूण ह्याच्या फुडें वर्साक तुमच्यांनी आपली 2 फावटी भेट. त्या हेका लागून आमी जानेवारी आनी जून जुलयचो पयलो आनी जानेवारीचो पयलो आयतार आमी तेची पुजा करता. आनी पावसांत जुलयात पावस आसल्या कारणान फक्त पुजा करता आनी देवळान वचून प्रसाद आमी लोकांक दिता. आनी जानेवारी म्हणजे ह्या हेतून हांगा तेजी सगळें जेवण बीन सगळे लोक उपस्थित असतात आनी हें तेजें पयलें वास्तव्य आसल्या कारणान हांगा आमी जेवण करता. ना फक्त एक झाड आसा, पयलीं एक मोठ्ठें झाड आसलें बोडगाचें, थंय तेजे वास्तव्याची ती जागा आसली पूण तें झाड आतां अस्तित्वांत ना. ताका लागून दुसरें झाड एक आंब्याचें झाड तयार जालें आसता. त्या झाडाच्या मुळांत आमी तेजो वास्तव्य अशें समजून हें करता. म्हणून वयर दोंगरार जी तेजी गुहा आसा ते गुहेंत तो कळस आसा, मातयेचो कळस आसा आनी तो कळस स्वयंभू कळस आसा. तो आनी तो अदृश्य जाता आसतना ताणें सांगून म्हणजे आपूण अमके कडेन आसतालो हें सांगून तो अदृश्य जाला. आतां कितलीं वर्सां जालीं तुमी? ते सांगपाक नकळो पूण 500 वर्सां तरी जाल्ली आसतली असो म्हणजे जाणटे ज्या हेणी सांगताले त्या हेच्या प्रमाणे आमचो अंदाज. आतां लोक हांगासर खंयचे येता? गांवचेच तुमी काय भायले बीन? सगळे म्हणजे 70 तर सध्या म्हणजे फेमस आसा आनी 70चे कानाकोपऱ्यांतल्यान प्रत्येक गांवांतले लोक येयल्ले आसता. दर वर्सा लोक वाडत आसता. आतां हांगासर हें जेवण जें आसता तें कशें कितें? हें जेवण जें आसा तें ताका अर्पण केल्लें आसता लोकांनी. म्हणजे कोणाच्यो मागण्यो आसता त्यो मागण्यो ते करता. आपण अमूक जाता तमूक जाता हें मागोन जे दितात त्या खर्चांत आमी हांगासर जेवण करता. आमी हांगासर आमचो स्वताचो खर्च असो कांयच जायना. जे लोक कितें ताका अर्पण करतात त्याच खर्चान हांगासर जेवण सगळें जाता.